माध्यमांतल्यान ताजे शोध लावप किंवा ताजे समजून घेवप अशा प्रकारची गजाली करिनाशिल्ले आणि त्यामुळे परत तो दादलो आसतलो परत दुसरी लग्न जातलो आणि तातूंतले समाजामध्ये एक मोठी समस्या निर्माण जातली ती बायल कशी तरी जगतली आणि हाचोच विचार करून 2012 ते 17 ह्या कालखंडा भितर की ह्या लोकांक अवेअर करपा खातीर आणि तातूंतल्यान जे आज मेडिकल ट्रिटमेंट ज्यो आसा ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो कितल्यो अवेलेबल आसा आनी कशा तरी मेळूं येता हाचो विचार करून जो आसा न्ही आणि ह्या प्रामुख्यान ट्रायबल कम्युनिटी भितर ह्यो सगळ्यो गजाली दिसताल्यो आणि ताचोच विचार करून जो आसा न्ही की आमी फर्टिलिटी योजना की आमी त्या वेळाचेर घातली आणि ताचो परिणाम जो आसा अवेरनेस म्हणून आसा न्ही दिसा जवळ जवळ 60 पेक्षा वयर अशा हांकां जोडप्यांक ताजें ट्रिटमेंट घेवन भुरगीं जाल्लीं आसा म्हाका दिसता की 10 अशे तुका जोडपे आसतले की तांकां ट्विन्स जाल्ले आसा की तातूंत एक बरो रेशियो जो आसा न्ही त्या सगळ्या गजालींनी दिसता पडटलो आणि ह्या सगळ्या गजालींतल्यान की म्हाका दिसता संपूर्ण भारतांत जे आसा न्ही अशी एक इनोवेटीव योजना ज्या योजने खातीर एखादें सरकार ट्रिटमेंटा खातीर 5 लाख रुपये खर्च करता अशा प्रकारे भारतांत खंयच्याच राज्याक नाशिल्ली त्या वेळाचेर म्हणजे 12 ते 15 आज एखाद्याक नवीन जे सगळ्या म्हणजे मेडिकल क्षेत्रामध्ये आसा न्ही सरकार किंवा अन्य ते आज आयिल्ले आसा त्या वेळाचेर नाशिल्ली पण ह्या सगळ्या गजालींचो विचार करून जो आसा न्ही म्हणजे आमी सुद्दां ह्या सगळ्या कडेन बऱ्याच वेळाचेर आमी सांगताले लोकांचेर आणि त्यामुळे ह्या एजन्सीन जी आसा ती मानून घेतली आणि त्या एजन्सीन आमकां की एक विशेष अशी योजना अशें म्हणून जी आसा ताका सिल्वर एवॉर्ड दिल्लो आसा आणि म्हाका खूब सांगपाक आनंद दिसता की अशा प्रकारच्यो दुख्ख पिडा समजून घेवन ज्यो आमी योजना केल्यो की ताज्या खऱ्यांनीच जे आसा न्ही भारतांतले अनेक संस्था भारत सरकार ते भारतांतल्या अनेक संस्था तांच्यांनी दखल घेतली आसा त्यामुळे एक प्रकारे आमकां काम करपाक प्रोत्साहीत जाल्लें आसा आणि एक अर्थान जे आसा न्ही गोंय सरकाराक खरें म्हणजे तो एक मान सन्मान आसा गोंयाक ही इनोवेटीव योजना सुरू जाल्ली आसा आणि ह्यातल्यान जे सर्वसामान्य मनशाक एक प्रकारचो दिलासो दिल्लो आसा त्यामुळे म्हाका निश्चितपणे एज एक मंत्री म्हणून त्या वेळाचो मंत्री आणि आज मंत्री म्हणून जे आसा न्ही म्हाका गर्व आसा की ह्या सगळ्या गजालींचेर जे विशेष करून ज्यो योजना काडल्यो ताजे खातीर की समाजांतल्या दुख्खाच्यान हें काम योग्य दिशेन चल्लां हाजे खात्री म्हाका आज मेळिल्ली आसा ती स्कीम अजून चालू आसा आज ताजें अवेरनेस चड आसा की त्या वेळाचेर आमकां सदांची 2-3 वर्सां ताजें अवेरनेस करपा खातीर खूब लोकांक सांगची पडलें आज ती स्मुथली चल्ली आसा आज तशें अडचण खंयचीच आणि आज कशें आज आमी वेगवेगळे हॉस्पिटलांनी ताका एम्पॅनल केल्ले आसा आज विशेष करून आमच्या GMCक सुद्दां जी आसा ही फॅसिलिटी अवेलेबल आसा आज पूण त्या वेळाचेर न्ही आत्तां ही स्कीम ट्रायबल लोकां खातीर नाही ही ट्रायबल वेलफेअर खात्याची योजना ट्रायबला खातीरच आशिल्ली की ती योजना दुसरे अन्य म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान करपाक आमी आमचें काम जे काय नाही ते सरकारान दिसलें आसा पूण आमी म्हणजे समाजांतले दुख्ख पिडा ही विचार करून जो आसा न्ही अशें एक समस्या आसा हाचो विचार करून जो आसा न्ही की ती हाचेर म्हणजे विशेष करून जे आसा न्ही की त्या बायलेक बांद म्हटलें वतालें ताका गाडी देंवता बाकी सगळे अशे बंधू बाबा आसा हाजे कडेन लोक वताले म्हणजे प्रॉपर सायंटिफीक ट्रिटमेंट जी घेवपाक जाय ते घेवपा खातीर म्हणजे एक प्रकारचें एज्युकेशन कमी आसल्यामुळे एक तरेचे खंयच्या अशा हाजेर बंधू बाबा किंवा मारू देवता हाजेर लोकांची श्रद्धा आसल्यामुळे तातूंतल्यान ह्या लोकांक भायर काडपाच्या सुनांतल्यान आणि खरें एक फॅक्ट जो आसा न्ही तो लोकांक दाखोवन दिवपाच्या सुनांतल्यान आणि ताणी विश्वास करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पात्र ठरले आज म्हणजे त्या वेळाची ती आमकां खूब चॅलेंज आशिल्ली पण आज ताची अवेरनेस खूब मोठे व्हड जाल्लें आसा की अशें जावंक शकता हाजी खात्री लोकांक मेळटा आतां पर्यंत कितक्या लोकांक लाभ जालो आसा आतां पर्यंत 300 जवळ 350 एप्लिकेशन आमकां आयलीं हय आनी तातूंतले सादारणशे 60 जाणांची प्रत्यक्ष ह्या सगळ्या हाजो फायदो घेवन जे आसा न्ही तांकां भुरगीं जालीं आनी तातूंतले 10 जाणांक जे आसा न्ही ट्विन्स जाल्ले आसा गोंयांतल्या खंयच्या हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंट हें करता गोंयांतले सादारणशे 3-4 हॉस्पिटल आमी 7 एम्पॅनल हॉस्पिटल प्रायवेट हॉस्पिटल आत्तां आयली ती GMC गेल्ली आसा पयलीं GMC नाशिल्ली आमचे गव्हर्मेंटाक नाशिल्ली सरकार कितके पयशे दिता नाही ह्या योजनेक अंतर्गत वेगवेगळ्या फेजीचे अप टू 5 lakhs पर्यंत जे आसा न्ही की ताका त्या योजनेक आमी प्रोविजन केल्लें आसा कांय जाणांक 5 लाख लागता कशें अशें ना पण हायर लिमीट जे आसा न्ही 5 लाख पर्यंत ताजें त्या प्रायवेट हॉस्पिटलांनी 5 लाखाचे जर वयर गेले
नाही आमचे कडेन वायट येयल्लो आसा की अशी केसीस आमचे येवंक ना म्हणजे ताजे पेक्षा चड लागले अशें केन्ना येवंक ना आमकां पण आतां पर्यंत जें आसा न्ही लोकांनी की ताजो म्हणजे हायर सायडीन जे आसा न्ही 5 लाख कोणाक 3 लाख लागले कोणाक 3.5 लाख लागले कोणाक 4 लाख लागले म्हणजे हांव कितें ट्रिटमेंट घेतली पळय हितून कितके जाणांक तेजो लाभ जालो असो कितके तेच सांगता आतां पर्यंत आसा न्ही 60 जाणांक सारको लाभ जालो आनी तातूंतले 10 जाणांक जे आसा न्ही ट्विन्स भुरगीं जालीं हां आनी एप्लिकेशन आमचे जवळ 350 एप्लिकेशन आयलीं आतां हेजो एक विशय आतांच्या म्हणजे आतांचे जे हें आसा म्हणजे लोकांची जी राहणीमान आसा त्या हितून लोकांक चडशे जाणांक म्हणजे लेट भुरगीं जाता किंवा थोडी कितें जाता न्ही ती सुद्दां एक म्हळ्यार एक गोंयाक देशभर एक समस्या आसा आज जर आमी पयर म्हाका आमचे मिटींग आशिल्ली आनी त्या मिटिंगेक म्हाका आमचे GMC जे गायनीक जे स्पेशलिस्ट आसा तांणी तांचे बरोबर मिटींग आशिल्ली ह्याच संदर्भांतली तांचें म्हणणें आशिल्लें की गोंयचो रेशो जो आसा 1.2 1.3 आनी नॅशनल जो रेशो आसा तो 2.2 आनी त्यामुळे म्हाका ह्या सगळ्या गजालींतल्यान ह्यो गजाली आमकां करणें कित्याक गरजेचें आसा आज अनेक प्रकारच्यो समस्या म्हणजे आज आमी पळयले आसा जायते समाजामध्ये आसा न्ही जे आज म्हणजे कांय जाणांक भुरगीं जल्माक घालपाचें ना अशेय मानसेचे लोक आसात कांय जाणांक एकच भुरगीं जल्माक घालपाचें आसा कांय जाणांक अशा प्रकारची समस्या आसा त्यामुळे एक ह्या सगळ्या गजालीचेर आसा न्ही म्हणजे फुडें एक मोठी समस्या निर्माण जावंक शकता आनी ती जावची न्ही त्या खातीर जे आसा सगळ्यांनीच आमी केअर घेवपाक जाय आनी त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता ही योजना आमी त्या वेळाचेर जी 2012 ते 17 घातली त्यामुळे खरेंच म्हणजे आमकां आयडिया येवप आनी त्यो समस्या समजून घेवप आनी तितलीच म्हणजे त्या वेळाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर ताणेंय ती उखलून धरप जे आसा न्ही हाका खरेंच एप्रिशिएट करप आणि देशात अशी खंय आसली का तुमचे देशाक खंयच नाशिल्लें पयलें आत्तां आनी कडेन हें जाल्लें आसा म्हणजे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा न्ही ताजी ट्रिटमेंट दिता पण बाकी खंयच्याच प्रायवेटान ना आणि क्रायटेरिया कितें एप्लाय करपाक लोकांक तो ट्रायबल आसता जालो तेणी ताजें सर्टिफिकेट लायलें की ताजे जवळ 40 वर्सांचे वयर जाता म्हणजे अप टू म्हणजे तो म्हणजे 40 वर्सां पर्यंत तो प्रयत्न करूं शकता मग 40 वर्सां पर्यंत ताका भुरगीं जाली नासता जर जायत न्ही जाल्यार तो क्लेम करूं शकता आतां लग्न 40 नंतर जाता हे आतां सद्याचें सिच्युएशन आहा की चडशे त्या वेळाचे एक वेगळी आसा पण आमी एवरेज धरताले की 25 वर्सां लग्न जालां आसत जाल्यार किंवा एक 8-10 वर्सां ताका भुरगीं जालें नासत जाल्यार त्या मनशान ट्रिटमेंट घेवपाची गरज आसा एक 5-6 वर्सां तरी आमी ताजें पळयतात आतां आनी एक प्रश्न आसा की आतांचे जे राहणीमान आसा म्हणजे म्हाजो म्हणणं की